फक्त दुसऱ्याच्या तोंडाचेर येता तो पळयतात रस्त्यार बी ते सगळे जातले आमगेले मुखाल्ले निर्णय आले पूण हांवें फायनान्स सेक्रेटरी कडेन उलयल्लो की एडवांटेजीस ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट आतां सगळ्यांनी सांगलां की आमच्या शेजारच्या राज्यांतल्या डिस्ट्रिक्टाच्यो सीमा कितें व्हडल्यो म्हळ्यार सादें जर पळयलें जायत जाल्यार सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट हा तो 5207 स्क्वेअर किलोमिटराचो जाला उत्तर कन्नडा डिस्ट्रिक्ट म्हळ्यार कारवार येता 10,200 एका विचारान एकठांय आयिल्ले मोहनदास लोलयेकारांनी कुसमण म्हणून उल्लेख केलो कांय लोकांनी कुसमण म्हणजे खंयचो गांव एक खबर नासलें कोणाक केपें जो वाठार आसा आनी केपेंच्यान मातशें मुखार वतकीर कोर्ट बी आसा त्या वाठाराक कुसमण म्हणटात आनी ताचे वयल्यान एक कोंकणीक म्हण आयिल्ली आसा खूब फामाद म्हण यो वच कुसमणा दीस गेलो जेवणा ताचो फाटलो अर्थ असो की जेन्ना पुर्तुगीज आशिल्ले तेन्ना कुसमणाक एक एडमिनिस्ट्रेटीव प्लेस आशिल्लो आनी रिवणा गांव किंवा ताचे फुडले सगळे गांवचे जे लोक आशिल्ले ते चडशे भाटकार ते वेगळे वेगळे कामा खातीर सकाळ फुडें कुसमणा येताले ते दनपार पावताले चलत ऑब्वियसली दनपार पावता पर्यंत दनपार जाल्ली आसताली आनी ऑफिसां बंद जाल्ली आसताली ऑफिसांत त्या वेळाचेर ती 4 उठली जाताली आनी 4 पर्यंत जर रावले जाल्यार परत मागीर रानांतल्यान वचपाची भंय आसताली म्हणून ते जेवताले जेवण हाडिल्ले आनी परते घर वताले ताचे वेल्यान म्हण आयली यो वच कुसमणा दीस गेलो जेवणा म्हाका दिसता परतून जर आमी कुसमणा जर आमचे हेडक्वॉर्टर केले डिस्ट्रिक्टाचे जाल्यार काणकोणकारांक ही म्हण परतून एक फावटी वापरपाक आमकां लागतली दर एका काणकोणकाराक यो वच कुसमणा दीस गेलो जेवणा म्हणून आमी मडगांव सोंपेपणी वचपाक शकतात आमी जेन्ना काणकोणकार म्हणून विचार करता तेन्ना चावडी आनी हो वाठार आयलो श्रीस्थळ बी आमकां विचार करपाक जाय तो गांवडोंगरी श्रीस्थळ किंवा जे इंटिरियर भाग आसात खोतीगांव सारके किंवा लोलयांतले भितरले वाठार आसात कोळे वाठार आसा ह्या वाठारांतल्यान आमकां फाल्यां केप्यांत ऑर कुडचड्यार वचप चड सोंपें जातलें काय मडगांव सद्याचे आमी वतात तें सोंपें जातलें फाटलीं जवळ 50-60 वर्सां काणकोणकारांची शिक्षणीक भूक ही मडगांव शारांत भागयल्या आमी सहजपणान मडगांव वतात आमी थंय शिकल्यात आमकां सोंपें जालां सगळे रस्ते किंवा थंयची ऑफिसां सगळीं सोंपी जाल्यात आमची सांस्कृतीक भूक रवींद्र भवन आतां मडगांव येवचे पयलीं जें व्यासपीठ मेळपाक जाय चड मोठ्या प्रमाणात राज्य पावंड्याचेर ते आमकां चड करून आमकां मडगांव शारांत दिलां आनी ताका लागून काणकोणचे कितल्योश्योच फॅमिली कितलींशींच कुटुंबां आयज मडगांव सेटल जाल्यात आनी म्हणून जशें प्रशांत बाब नायकांनी सांगलें की किंवा कितेंय काम जर आसत जाल्यार मडगांवचो मनीस आतां हांव मडगांव रावतां प्रशांत बाब मडगांव रावता कितलेशेच जाणांचे फोन येतात मातशें गव्हर्मेंट ऑफिसांत एक अमकें काम आसा तें मातशें करून तूं आमकां अमूक धाडशीत आनी विकास बाब आसा ताका हांवें पर्सनली पळयलां कितलेशेच जाणांचे फोन येतना सो मडगांव ज्यो कितल्योश्योच फॅमिली रावतात आनी आयज मडगांव जायते फावटी म्हणटात की मडगांव इज डॉमिनेटेड बाय काणकोणकार अशें म्हणून ते राजकारण आसात मडगांवचें ते समाजकारण आसात मडगांवचें ते एडमिनिस्ट्रेटीव हें आसात कल्चरल हें आसात एज्युकेशन आसात मडगांवच्या सगळ्या क्षेत्रांनी आयज काणकोणकार हो मुखेलपणान आमकां दिश्टी पडटा ही परिस्थिती केप्यां कुडचड्यांत ना आमकां अभिमान आसा केप्यां कुडचड्याचो हांव कुडचड्यार रावन शिकलां 6 वर्सां म्हाजो अभिमान आसा कुडचड्याचो आमकां कन्विनियन्स जाय आमकां कम्फर्ट जाय आनी कसलोच विचार करनासतना हो निर्णय घेतिल्लो आसा प्रशांत बाबान सांगली कांय नांवां जी ह्या समितीचेर आशिल्लीं हातूंत भितर एकलोय गोंयकार ना आनी म्हाका डावट आसा हातूंतलो कोणूय केन्ना काणकोणा पावलो काय म्हणून कारण म्हाका दिसता की एवढे तरी एक गोंय आसा हें हातूंतल्या कोणा लोकांक खबर आसा काय म्हणून म्हाका डावट आसा म्हणून ह्या लोकांनी येवपाक जाय आनी पळोवपाक जाय खोतीगांव गांवडोंगरी सारक्या वाठारांत तांणी भोंवपाक जाय तांणी जाणून घेवपाक जाय की बाबा तुमची चड सोय खंय आसा फाटीं एकदां डिलिमिटेशन ऑफ जेन्ना कॉन्स्टिट्युएन्सीज आशिल्ल्यो खोतीगांवच्या लोकांक काडून सांग्यार घाल्ले तेन्ना खोतीगांवच्या एका त्या लोकांनी अशें उपहासात्मक एक विधान केल्लें आमकां सांग्यार घालचे परस आमकां कारवार कॉन्स्टिट्युएन्सींत घालप म्हाका सांगू काणकोणकार तशें मागचें पडटलें गरज पडली जाल्यार हांव मुद्दाम तुमच्या म्हायती खातीर सांगता आमचे जे सरावंडींग नेबरींग जे डिस्ट्रिक्ट आसात एवढेन उत्तर कन्नडा हो आमकां डिस्ट्रिक्ट नेबरींग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटकांतलो ह्या कर्नाटकांतलो जो नेबरींग डिस्ट्रिक्ट आहा उत्तर कन्नडा ताजे हेडक्वॉर्टर्स आसा कारवार पण ताजो फार्देस्ट प्लेस जो आसा पयसुल्लो प्लेस आसा तो भटकळ 120 किलोमिटर सिंधुदुर्ग आनी पॉप्युलेशन जवळ गोंयचे इतलेंच पण एरिया गोंयची परस कितलीशीच चड पॉप्युलेशन तितलेंच बिकॉज चडसो वाठार रानांनी येता दांडेली बी सगळी एवढेन जर सिंधुदुर्ग वाठार घेतलो जाल्यार सिंधुदुर्ग वाठाराचें पॉप्युलेशन आमच्या गोंयच्या पॉप्युलेशना परस दुपेटीन आसा एरिया डबल आसा बेळगांव जर घेतलो जाल्यार बेळगांवचें
डिस्ट्रिक्ट म्हणटा बेळगांव डिस्ट्रिक्टाचें पॉप्युलेशन जर घेतलें बेळगांव डिस्ट्रिक्टाचें पॉप्युलेशन जवळ गोंयच्या पॉप्युलेशना परस 4 पटीन आसा एरिया जवळ 3 पटीन आसा आणि जो हेडक्वॉर्टर्सा पासून जो गांव आसा निमाणो गांव आसा तो जवळ 70-80 किलोमिटराचेर आसा म्हणटकीर जर ही सगळे डिस्ट्रिक्ट जर आपापल्या वाठारांनी जर व्हडले डिस्ट्रिक्ट जर हे करपाक शकतात एरिया जर कवर करपाक शकतात व्हडले पॉप्युलेशन जर कवर करपाक शकतात जाल्यार येद्याशा गोंया खातीर 3 डिस्ट्रिक्ट कित्याक हो प्रस्न आसाच कोणें तो मागला तर हो प्रस्न आसाच सामान्य मनशांनी मागला हो प्रस्न आसाच म्हणून जशें मोहनदास बाबान सांगलां गव्हर्मेंटाक करचें दिसता करूं दी पूण आमी काणकोणकार तातूंत नाका कारण काणकोणचो आमकां बरें आसा आमचे कडेन सगळे कडेन गाडी आसात आमी कशें इजिली वचपाक शकतात येवपाक शकतात सामान्य मनशाचो विचार तुमी केलो काय कितें एक खोतीगांवचो एसटी समाजाचो मनीस सहजपणान मडगांव वचपाक शकता थंय गेल्ले कडेन तो आपली फळावळ विकून पयशे करपाक शकता किंवा गोंयचो आमचो काणकोणचो बरेचशे लोक शिकिल्ले हे मडगांव सारक्या धंदो वेवसाय करतात ते सहजपणान मडगांव वचपाक शकतात तितल्या सहजपणान ते कुडचड्यार किंवा केप्यां वचपाक शकतले कारण कितें हो प्रस्न आसा हो सगळ्यांनी आमी एकजुटीन लडोवपाचो प्रस्न आसा आणि म्हणून म्हाका दिसता प्रशांत बाब नायक हांणी जो इनिशिएटीव घेतला आमी सगळे एकठांय येवया आज 50-60 लोक आसात फाल्यां 100 लोक जावचे पडटले 1000 लोक जावचे पडटले कारण जंय हें आसा स्ट्रेंथ आसा थंय सरकार नमता आणि म्हणून आमकां सगळ्यांक एकठांय रावन आमी काणकोणकार आमकां मडगांवां हेडक्वॉर्टर आसा तशेंच मडगांवचो हेडक्वॉर्टर आमकां कंटिन्युअस जावपाचे नदरेंतल्यान यत्न करचे सगळा विशय समजला प्रत्येकान विशय मांडला म्हाका 2 गजाली मुद्दम सर सांगचे दिसतात आमचे स्थानीक आमदार सभापती आसले कारणान कदाचित ताका उलोवपाक मेळना आसलें आमचे भितर सगळ्यांक वचून ताका मेळप आनी ताजें मत हाजेर कितें हें करपा खातीर आमी कमिटी करप आनी शक्यतो ताका कमिटीक एक नांव जें म्हणजे एक बॅनराची आवश्यकता आसा प्रशांत सरान आपयलें की म्हाका गोवा फॉरवर्डाचो कोण आनी काँग्रेसीचो असो ना आमकां हो प्रश्न आसा काणकोणकाराचो आमचो सगळ्यांचो प्रश्न आसा सगळ्यां जाणां की मडगांव असल्यार सोंपें कशें म्हाका सोंपें कुडचड्यार जाल्यार हांव कुडचड्यार रावता पूण मडगांव कशें सोंपें हें सगळ्यांक सांगिल्लें आसा पूण एक गजाल आमी लक्षांत दवरपाक जाय आमकां सर ह्या लढायेक लोकप्रतिनिधीचें मत जाणून घेवप भोव गरजेचें कारण आमचे पळय कितलेशे पंच आसा सरपंच आसा सगळ्या मेरेन खबर प्रत्येक पंचायती खोलो पंचायती पळ्या पर्यंत सगळ्या 7 पंचायती आमकां वचचें पडटलें प्रत्येक कडेन आमकां मिटींग घेवची पडटली कारण हें सोंपें ना कारण म्हाका दिसता सरकारान पयलींच ठरयिल्लें आसा मोहनदास सरान एक गजाल सांगून गेली म्हाका पटली की आमकां सगळ्यांक कोस्टल बेल्ट म्हणजे काणकोण एक कोस्टल बेल्टाक पडटा सालसेत आनी मागीर मुर्मुगांव आमकां तिगांयकी म्हणप मडगांव एक डिस्ट्रिक्ट केलो जाल्यार हरकत ना पूण त्याच बरोबर सरान सांगून म्हाका दुसरो प्रश्नूय पडटा की तिसऱ्या डिस्ट्रिक्टाच्या गरज आसा काय कितें खरें म्हळ्यार खूब मागलेलो रवी नायकाक त्या वेळाचेर आपल्याक रवी नायकाक मागलो तर खुशीन दवरून विनाकारण आमकां एक सागे काणकोण धारबांदोडा केपें तालुक्याक घालून कित्याक तर सरकार करपाक सोदता आनी ज्या लोकांची कमिटी काडली त्या कमिटीचो रिपोर्ट आमकां मेरेन पावूंक ना खऱ्याच ते ग्रावंडार वचून घातल्यान अभ्यास केलो जाय तांचे जो अभ्यास करता भुगोली रित्या आनी आर्थीक दृश्ट्या आमचो विचार जालो जाय कितें हो सगळो आमकां मांडपाच्या तेचे पयलीं सर म्हाका दिसता तुमचे फुडाकाराखाली आमी एक कमिटी जावं एक थोडेशे मेंबर वचून स्थानीक आमदार आनी सभापती वचून मेळप बाबा तुजें मत कितें हें कळप आमकां गरजेचें आसा कारण हांव मानता कदाचित तो सभापती आसल्या कारणान ताका थंय उलोवंक मेळना काय कितें पूण तेगे व्यक्तिगत मत म्हूण आसतलें हें आमकां कळपाक गरजेचें आसा म्हणून हांव मागता 2 गजाली जावपाक जाय हें ताजें मत कितें आमकां कळपाकूच जाय त्याच बरोबर सर प्रशांत सरा कडेन म्हाका एक बॅनराक एक नांव आसपाक जाय आमचें एक बॅनर जावपाक जाय आनी त्या बॅनराक मागीर तर एक नांव आसपाक जाय आनी त्या बॅनरा सकयल आमकां सगळ्यांक आमचे व्यक्तिगत मतभेद आसात किंवा राजकीय मतभेद आसात बाकी खंयचे मतभेद कुशीक दवरून केवळ काणकोणच्या हिता खातीर आमकां सगळ्यांक काम करचें पडटलें इतलें आमी की एक तिसरो जिल्लो गोंयांतले निर्मिती घेता आनी तातूंत 4 तालुके आसात तातूंत काणकोण धारबांदोडा सांगली आनी केपें ह्या 4 तालुक्याचो आस्पाव आसा खरें म्हळ्यार हांव जेन्ना ह्या घटने कडेन पळयता आसतना म्हाका दिसतालें की सगळ्याचो एक व्ह्यूज घेवन म्हळ्यार जे स्थानीक तालुक्याचे जे हे आसा तांचे व्ह्यूज घेवन खरें म्हळ्यार अशे तरेन काणकोण खंय घालपाचो हेजो विचार जावपाक जाय आशिल्लो विरोधाभासाची अशी एक म्हाका हें दिसता म्हळ्यार आमी काणकोणची कितली कनेक्टेड आसा तें आतां भाईन सांगलें पूण त्याच बरोबर एक काल किंवा हेजे सीएमाची एक हें आयलें की काणकोण तो
मडगांव एज्युकेशन हब करपाक सोदता म्हळ्यार जशी कुजिरा आसा त्या धर्तेचेर आनी भोवतेक काणकोणकार आज शिक्षणा लागून किंवा हेका लागून बाकीच्या हेका लागून नोकरी वेवसाया निमित्त जेन्ना मडगांव वतात आनी अशे तरेची एक थंय आनी एक एज्युकेशनल हब जाता बरे तरेची फेसिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्ल्यो शाळा येतल्यो तेन्ना साहजिकच सगळ्यांचो ओडो जो उरतलो तो मडगांव कडेन उरतलो आनी अशे वेळार आमचे काणकोणचे जे कनेक्शन आसा ते मडगांव कडेन चड आशिल्ल्यान म्हाका दिसता की आमी जे आसा ते मडगांव कडेन जशें आसा आतां तशेंच उरप हें चड गरजेचें आसा कारण केप्यां वचप किंवा कुडचड्यार वचप हेचे पेक्षाय मडगांव वचप हें आमकां खूब इजी आसा आनी काही दिसांनी समजा हायवेचो जर हे जालो प्रश्न जालो 1-2-3 वर्सां जाल्यार चड तरेन आमी 30-40 मिनटांक मडगांव पावपाक शकतले आनी आमचे दृश्टीन ते खूब अशें उरतलें की मडगांव जें आसा तें उरप पूण त्याच बरोबर बाकीचो म्हाका खबर ना गव्हर्मेंटान कसो विचार केला की इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज कारण ते इतली इजी ना की एक तरेचो तिसरो जिल्लो जेन्ना जाता कलेक्टर किंवा डेप्युटी कलेक्टर लेवलाची सगळी ऑफिसीस आनी ताका लागपाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें तयार जावपाचें हे सादारण केन्ना एप्लिकेबल जातलें हेची आमकां खबर ना पूण अशे तरेचो निर्णय घेतना सगळ्यांक जर एकदम त्या तालुक्यांनी वचून जशी ते 7 जाणांची कमिटी आसा ती जर खंय तरी म्हाका दिसता तालुक्यांनी पावली काय कशे तरेन तांणी जो हे घेतलो की निर्णय घेतलो की हे 4 तालुके तिसरी जिल्ल्या घालपाचे हे आमकां तरी खबर ना त्यामुळे अशे तरेचे एका म्हाका तरी दिसता की आमी मडगांव जे हे आसा त्याच हातून कनेक्ट उरप हें चड गरजेचें आनी त्या दिशेन आमी प्रयत्न करप खूब गरजेचें आसा सगळे बरे एडवोकेट आहा ते मडगांव सो मडगांवच्यान एडवोकेट व्हरप म्हळ्यार टॅक्सीचे पयशे दिवप तो आपल्याक दिसवाडो लायतलो कित्याक तो म्हणटा आपल्याक एक केसी लागून केप्यां वचप आपल्याक परवडना सो तागेली फी मागीर जातली आनी सगळे दृश्टीन बारीक लोकांचेर हें बर्डन येतलें तें बर्डन येवचें न्हू सगळ्यांनी एक कडेन जावपाची गरज आसा की हांगा पक्ष खंयचो किंवा बाकीचे हे पळयनासतना सगळे काणकोणकार आसा प्रश्न अशें जावचें ना की ह्या पक्षाकच केप्यां मेळटलें बाकीच्या मडगांव वचपाक मेळटलें किंवा बाकीच्या कोणाक मडगांव अशें काय जावचें ना सगळ्यांनी सरकाराच्या विरुद्ध एक हें करचें पडलें की सरकाराक सांगचें पडटा तुगलकी वेपार जो करता सरकार जो मनाक येनासतना तशें हांवें सांगलें की भायल्या लोकांक गोंयकारांनी खंय ठरवपाक आशिल्लें आनी तिसरो जिल्लो करतना कोणासाठी करता हो महत्वाचो प्रश्न सरकार आपल्याच्या सोयीसाठी करता काय लोकांच्या सोयीसाठी करता लोकांच्या सोयीसाठी जर करता तर काणकोणच्या लोकांचे काणकोणच्या पंचायतीचे काणकोणच्या म्युनिसिपालिटीचे हांची सगळ्यांची मत घेवपाक जाय आशिल्लें की बाबा तांकां खंय जाय ते कांय विचारनासतना अशे निर्णय लागो हाजेर म्हाका आमी सगळे कडेन लढाई दिवपाक जाय आनी म्हाका दिसता की ती लढाई जोरदार करची पडटली की तशी आमी 1-2 मिटींग घेतली 50 लोक आयले एक कडेन केले प्रेस स्टेटमेंट केले हाजेर जावचें ना वेळ पडल्यार सबंद काणकोण पॅरलायज करपाची तयारी दवरूनच आमकां हें करचें पडलें देव हाच्या संदर्भात सरकारान जे डिसिजन घेतला ते फायनल स्टेजीर आसा काय लोकांची ओपिनियन हाजे नंतर ते आयकून घेतले काय ना हो आमी विचार करपाचो प्रश्न आसा पूण काणकोणकार म्हणून आज आमी हांगचे जमल्या आमी काणकोणकार आज इतल्या खातीर हांगा जमल्या की काणकोण टू मडगांव जर आज मडगांव जर कलेक्टर ऑफिस जर आसा जाल्यार हे काणकोणकारां खातीर सुटेबल आसा आनी जर तिसरो जिल्लो जर गोवा सरकार करपाक सोदता जाल्यार काणकोणकारांक आनीक 20 किलोमिटर पयस वचपाचें आमकां काणकोणकारांच्या माथ्यार तुमी मारनाका सरकार जाता जायत आमचें अंतर कमी करा कित्याक नाका किंवा तिसरी जिल्लो समज जालो जाल्यार सुद्दां काणकोण तिसरी जिल्ल्याक कित्याक लागून नाका मेन म्हणल्यार आमचें एडमिनिस्ट्रेशन हब आसा किंवा शैक्षणीक आमचें हब आसा आमची कोर्ट आसा बाकी सगळी कनेक्टिविटी काणकोण आमची काणकोणच्यान आमकां मडगांव सोयीस्कर जाता तो आयज पर्यंत आमकां कळून आयिल्लें आसा सो हो मुद्दो सगळ्यांक पर्यंत गेल्लो आसा आनी सगळ्यांक ही गोश्ट समजली आसा आतां प्रश्न कितें आसा 2 गोश्टीचेर आमी म्हणटात एक म्हळ्यार कनेक्टिविटी आयज समज आमची उपस्थिती समज पडले जाल्यार आमची उपस्थिती आज एक पयलो उलोवप काणकोणकारा खातीर तर आमी एक विचार करपाक जाय की इरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल डिफरन्सीस कितें आसा तें आजी माजी जितले पळय आमचे लोकप्रतिनिधी आसात बाकीचे सगळे लोक आसात तांकां घेवन तांचे फुड्यान बसून हो मुद्दो समजून सांगून सगळी काणकोण आमकां एक उठाव करचो पडटलो कारण कशें आसा की आयज म्हळ्यार आमी स्वातंत्र्य जाले तेन्ना आयज म्हळ्यार काणकोणचें आमचो एक अंग हें जालो आसा एक भाग जालो आसा की आंदोलन जो पर्यंत काणकोणकारांक आंदोलन केलें ना काणकोणकारांक उलो मारना तो पर्यंत कसलीच गोश्ट काणकोणकारांक मेळना हो आयज पर्यंत इतिहास ताका लागून ही गोश्ट कॉरस्पॉन्डन्स करून किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी करून आमकां मेळटल्यो अशेंच ना जो पर्यंत आमी रस्त्यार येना जो पर्यंत आमी आंदोलन करना किंवा आमी उठाव करना तो पर्यंत ही गोश्ट आमचे खातीर सादी जावची ना आनी हेचे खातीर आमकां करचेंच पडटलें कारण हो फुडली पिळगेचो आमचो भविश्याचो प्रश्न आसा कारण आयज आमकां जपता म्हूण फुडें तें जपाचो
समजता ना. कारण कशें आहा फायनान्शियल बर्डन समज तर पळयत जायत न्ही. आयज एक सामान्य मनीस धरया एक बशीचेर एक कसलें काम बीन आमगे मडगांव वता 200 रुपया एक काम जाता. येवपाक वचपाक 35-70 रुपया जेवपाक च्या पाणी धरल्या समज 200 रुपया एक काम जाता. पूण तें समज केपें किंवा कुडचड्यार समज जावं जाय त्या मनशाक 1000 रुपया पेट्रोल घालून वचचें पडटलें. सो त्यांचेर फायनान्शियल बर्डन पडटा हे सामान्य मनशाचेर. सो ही परिस्थिती काणकोणकारांची जातली. ताका लागून ह्यो गोश्टी समज जर आमकां फुडें आमकां मेळोवपा जाय आनी ही आमचो काणकोणची समज त्या जिल्ल्याक नाका जाल्यार आमकां काणकोणाक एकवट करून आमकां मुखार वचचें पडटलें आनी सगळ्यांक घेवन मुखार वचपाक पडटलें. आनी आंदोलन केले शिवाय किंवा तो उठाव केले शिवाय आमकां यश मेळचें ना. ताका लागून त्या विचाराच्या त्या तयारीन सुद्दां आमी रावचें पडटलें अशी म्हाजी एक भावना आसा. तें सांगता सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट 1966 स्क्वेअर किलोमिटर्स आणि नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट 1736 स्क्वेअर किलोमिटर्स. म्हणजे कांय कडेन ताच्याकय 10 पटीन आमी कमी जागा आसून सुद्दां वी आर फिलिंग दॅट की आमकां आनी एक डिस्ट्रिक्ट जाय म्हणून. ही तांचे लोकसंख्ये बाबतींतय बी ते सगळे जाण आमकां खूब मुखार आसात आनी तरी आसतना दे कॅन मॅनेज एक डिस्ट्रिक्टा भितर ते मॅनेज करतात. सो हांवें सांगलें की हांव एक फायनान्स सेक्रेटरी कडेन उलयलो की वॉट आर द बेनिफिट्स रिटायर्ड फायनान्स सेक्रेटरी बेनिफिट्स ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट. तातूंत भितर तो म्हणटा की सॉरी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट म्हणून एक क्रायटेरिया आसा. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आनी ताका लागून तुका सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचें फंडींग जाता. नाव व्हाय कांट अवर डिस्ट्रिक्ट जो सांगें केपें काणकोण ह्या सगळ्या तालुक्यांक धरून जो डिस्ट्रिक्ट आसा तो एस्पिरेशनल आसतो डिस्ट्रिक्ट सद्या कित्याक जावपाक शकना. हें आमकां रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान सांगचें पडटलें. मूव इज रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट करपाचें. सो तांणी येवन आमकां काणकोणकारांक कन्विन्स करचें पडटलें नव्या डिस्ट्रिक्टाची गरज कितें ती. आमी बी फेअर प्ले करतात. आमी ठरयनात की आमी आंदोलन करतले आमी बंद करतले आमकां नाकाच ना. आमी पयले तुमची बी बाजू आयकुपाक तयार आसा. तुमकां कित्याक हो नवो डिस्ट्रिक्ट जाय. तातूंत भितर एक आसा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट म्हणून. दुसरो ताचेर आसा क्लायमेट चेंज. जी मिनिस्ट्री आहा ताचेर सबस्टेन्शियल फंडींग जावपाक शकता. क्लायमेट चेंज आतांय बी जावपाक शकता. आतांय बी आमगेले सगळो जो डिस्ट्रिक्ट आहा सह्याद्रीची रेंज आतांय बी आहा आमचे कडेन. कंप्लीट सांगें जर धरली जर जाय तुमी काणकोण धरले ही सगळी सह्याद्री रेंज. आतांय बी क्लायमेट चेंज आनी प्लस बीच सायड हें धरलें जाल्यार आमकां दोनीय अफेक्ट जातले. थंय बी आमकां पयशे मेळपाक शकतात क्लायमेट चेंज. तिसरो एक मुद्दो कळ्ळो ताणी की ट्रायबल पॉप्युलेशन. म्हाजे दृश्टीन आमी आसको डिस्ट्रिक्ट जर धरलो जर जायत आतां आसको डिस्ट्रिक्ट तातूंत भितर सांगें काणकोण केपें 3 लार्जली एसटी पॉप्युलेटेड तालुकात आसात. त्या भायर सालसेत तालुका सालसेतांतले 2 मतदारसंघ दुमे आनी कुर्तोरी दीज आर सबस्टेन्शियल एसटी डॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्युएन्सीज. म्हणजे एक कडेन आसतना जवळ जवळ 35 ते 40% नुव्या घेतलो जाल्यार कुर्तोरी आसतना जवळ जवळ 20-25%. वेळ्ळी मतदारसंघात कमीत कमी 15 ते 20% एसटी पॉप्युलेशन आहा. सो हे सगळी जर धरली जर जाय जाल्यार आमचो आतां जो डिस्ट्रिक्ट आहा इज क्वायट केपेबल ऑफ गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स एसटी पॉप्युलेशना लागून मेळपाक जाय ते. सो हो विचार कोणी केला काय का आमकां तुमच्या थंय ऑफिसांत बशिल्ल्या कडेन तकले आयले की एक नवो डिस्ट्रिक्ट करया आनी आमकां व्हरून फोंडा घालया. उलो मारतलो रविवार ताका दिया मरे दुसरो तागे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा. देयर पॉप्युलेशन इज मोर दॅन ह्या 3 तालुक्यापेक्षा चड तागेले 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी पॉप्युलेशन आसा एक तालुक्याचे आनी ताका जर धाडपाक जोडलो सबस्टेन्शियल पॉप्युलेशन जाता. 2 तालुक्याचो एक वेगळो डिस्ट्रिक्ट करपाक जाय जाल्यार तरी आसतना एकट्याक म्हाका कितें म्हणलें आनी एक मोठो फायदो आहा करपाक लागलो. आनी एक जिल्हा पंचायत जातली आनी एक अध्यक्ष जावपाक मेळटलो आनी उपाध्यक्ष जावपाक मेळटलो. न्यू जिल्हा पंचायत. मतदारसंघ तो आजच्या हाती कमी जातलेले ठरवते पूण एक नवी गाडी जिल्हा पंचायत अध्यक्षाक मेळपाक शकता आनी एक जिल्हा पंचायत अध्यक्ष जावपाक शकता नवो जिल्ह्याचो. हो एक एडवांटेज आसा. सो ह्या सगळ्या घटनांचो सारासार जर विचार केलो जर जायत म्हाका दिसता की आमी ड्रॅस्टीक स्टँड घेवप ना. आमी पयलीं म्हाका दिसता की अपील करपाक जाय गव्हर्नमेंटाक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक खास करून तुमी पब्लीक आमकां प्रेजेंटेशन दियात की व्हाय न्यू
district and why Kankona's inclusion in that new district. Convince करा आम्ही एकेकोरपणान एकांगी भूमिका घेवपाना की आमकां नाका म्हण आमकां येवन सांगात. तुम्ही जर आमकां पटयले जाल्यार सोग्याहून मेळ्ळे, पूण तुम्ही जर आमकां पटयना जर जायत जाल्यार काणकोणकार आर केपेबल ऑफ स्टॉपिंग इट्स इन्क्लुजन इन द न्यू डिस्ट्रिक्ट. आम्ही नो वे आम्ही पार्ट ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट जावपाचे ना. म्हणजे आमचें कनेक्शन ऑल द रिजन्स म्हणजे आमचे रिजन आहा पळय ते आमकां मडगांवा खातीर सुलभ आसा. सो आयच्या हाजी कन्क्लुजन म्हणून हांव मागता सगळ्या कडेन हांव एक ठराव प्रपोज करता. आमच्या सगळ्यांचो एक ठराव आयज जे लोक जमला तांचो The meeting of concerned citizens from Kankon Taluka convened at Gram Panchayat Hall, Sristal, Kankona today, Tuesday, 29 July 2025, unanimously resolves that the government and especially the revenue department should visit Kankona and explain to the people the benefits arising out of inclusion of Kankona Taluka in the proposed new district. The meeting further resolved that the people of Kankona will not take anything lying down, its inclusion in the proposed new district by putting the local population in total inconvenience. In case the government fails in its duty to convince the Kankona people, Kankonkars will oppose the move of inclusion of Kankon Taluka in the proposed new district to that day. हे रिझोल्यूशन सगळ्या मान्य आसा. मान्य जाल्यार सगळ्यांनी हात वयर काडचो. ते फोटोग्राफ जाल्यार घेवपा जाल्यार घे. सगळ्यांनी हात वयर काडपाचे. सारको वयर काडा दिसपा जाय. म्हाका दिसना हांवें म्हजें नांव सांगपा जाय म्हणून. हांव शांताजी गांवकार. काणकोणाक अनेक विशयांचेर आंदोलन जालीं, सभा जाल्यो. आतां ही परत एकदां तिसऱ्या जिल्ल्याच्या निमित्यान आमी काणकोणकार एक कडेन जातात. तिसरो जिल्लो म्हणून जी सरकारान जी पळय प्रक्रिया सुरू केला, म्हागे स्वता म्हगे वैयक्तीक मत अशें आसा की तिसऱ्या जिल्ल्याची गोंयांक गरजूच ना. कित्याक तर गोंय हें इतलें ल्हान राज्य की मोठ्या स्टेटींतलो एक जिल्लो 2 सुद्दां न्ही, तरी सुद्दां गोंयांत 2 जिल्ले आसात आनी तिसरो जिल्लो तयार करपाक सोदतात. आज गोमंतकान एक सुंदर अग्रलेख बरयला. हेजेर गोमंतकान ह्या विशयाचेर अग्रलेख बरयला, तो कोणी वाचचो. तिसरो जिल्लो कित्याक जाय? हो कित्याक जाय? गरज आसा? म्हाका स्वता विचार जाल्यार हेजी गरज ना. एक तिसरो जिल्लो निर्माण करप म्हळ्यार कितली प्रशासकीय यंत्रणा त्या कामां लागतली, कितलो नवीन सरकारी अधिकारी, सरकारी एम्प्लॉईज ती घेवचे पडटले आनी हो जो खर्च आसा तो खर्च शेवटी लोकांच्या पयशांतल्यानच खर्च करपाचो. सरकार पयशे खंयचे हाडटा? सरकार लोकांच्या पयशांतल्यान खर्च करता. देखीक हो तिसरो जिल्लो हो म्हाज्या मतान त्या तिसऱ्या जिल्ल्याची गरज ना. समजा येदा कदाचित काही लोकांक जाय तर तिसऱ्या जिल्ल्याक हांव तसो विरोध करना, पूण काणकोणकार म्हणून उलयत जाय. काणकोणकार म्हणून उलयत जाय तर काणकोणच्या लोकांक जिल्लो करता जाल्यार काणकोणा सेंटर करात जिल्ल्याचें. आमची जें पळय हें आसा काणकोणकारांचें चडांत चड हें सगळी वहिवाट मडगांव आसा. मडगांव हें एक सांस्कृतीक केंद्र, मडगांव हें एक शैक्षणीक केंद्र, मडगांव हें एक व्यापारी केंद्र आनीक काणकोणकार लागीं काणकोणकारांक लागीं शहर म्हणटा तें मडगांव. काणकोणकार केप्यां कुडचड्यार चुकोन केन्ना तरी वतात. आमी कुडचड्यार चुकोन पावतात. केपी सुद्दां जेन्ना काणकोणा उपजिल्लाधिकारी ऑफीस आयिल्लें नासलें आनी उपजिल्लाधिकारी जेन्ना हांगा केपें आसलो तेन्ना आमी काणकोणचे लोक थोडे केपें वताले. आतां ह्या वर्सान जर काणकोणा उपजिल्लाधिकारी केंद्र जातकीर काणकोणकार कोण थंय वचनात, गरज ना. आनी आतां हें आमचेर सरकारान हो तिसरो जिल्लो लादून तें कुडचडें किंवा केपें
केंद्र करचें कलेक्टर ऑफीस थी करप हो आमी केन्ना सहन करप